मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक ह्या कार्मेल किरण कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत मागता. लितुर्जीक वर्साक साबार काळ आसात. आद्वेंताचो काळ, सादो काळ आनी आतां आमी ह्या दिसांनी प्राजिताच्या करजमाच्या काळार आसा. हर एक काळ आमकां जेजूच्या जिविता विशयांत नियाळूंक आपण दिता. हे सर्व काळ जेजूचे जिवीत आनी आमचे जिवीत जेजू सारके जियोंक आदार जावन आसा. ह्या प्राजित काळार जेजूचे कश्ट, मरण आनी जिवंतपण ह्या वर्त्या मिस्तरा विशीं आमी नियाळ करता आनी नियाळचें भोव गरजेचें जावन आसा. तर मोगाचेनो आमी येदोळूस करजमाचो काळ आरंभ केला. आज आमी प्राजित काळाच्या दुसऱ्या हप्त्यांत आसा. हो काळ कुरपेचो, देवातावन पयस गेल्या तर परत्यान देवा सरशी पाटी येवचो काळ हो जावन आसा. अशें देवाचो आनी आमचे मदलो संबंद परत्यान घट करचो काळ हो प्राजित काळ जावन आसा. ह्या 40 दिसांनी आमी आमकांच सर्वस्परा देवाक समर्पया. आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया आनी अशें देवा थंय चड आनी चड लागीं सरोंक आमचे तावन साध्य जातालें आनी आमचो आनी सर्वस्परा देवाचो संबंद परत्यान घट जातलो. मोगाचेनो फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 11च्या दिसा आमी आज आसा. सर्वस्परान आमचेर ओतुल्ल्या ह्या म्हयन्यांत ओतुल्ल्या सर्व आशिर्वादाक अर्घ दिता आसतना आयचें देवाचें उतर आमकां कितें सांगूंक आशेता म्हूण पळोवया. उपरांत त्या उतराचेर आमचो नियाळ बांदून हाडया. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू जेरुसलेमाचे वाटेर आसतना आपल्या 12 शिष्यांक कुशीन आपोवन तांचे लागीं गुटान म्हणालो, पळया, आमी आतां जेरुसलेमाक वेता. थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांत दितले आनी ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले आनी परग्यावी अधिकाऱ्याचे अधीन करतले. ते ताची केळकुळां करतले, ताका जर्मांत मारतले आनी ताका कुडसार जोडतले. पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. एक आवयची विनंती. तवळ जेबदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगात घेवन जेजू सरशी आयले आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागले. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या द्याव्याक तुवें बसयचें म्हणून म्हाका बासते. जेजून जाप दिले, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पिवंक वेता ती काल्स तुमी पिवंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी शकता. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतात जाल्यार खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच तें मेळटलें. हेर 10 जण हे आयकून ह्या 2 भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोड जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा पुती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय, बागार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. मोगाचेनो आमच्या दिसपडत्या जिवितांत साबार व्यक्ती तशेंच नाना रितींच्यो संगत्यो आमकां भोव लागशिल्ल्यो म्हूण दिसतात.
दाखल्याक एका विद्यार्थ्याक परीक्षेंत बरे अंक काडचे भोव गरजेचे जाल्यार एका बिझनेस करच्या मनशाक आपले बिझनेस बऱ्या हंताक पावचे बरें प्रॉफिट लाभेचे म्हणली आशा आसता. आमकां कितें भोव गरजेचें म्हूण आमी चिंता वा आमकां जे आपणावंक जाय आमी ते कठीण परिश्रम काडून जीक आपणायता. परत्यान हांवें एक दाखलो दिवचें जाल्यार एकलो SSLCच्या भुरग्याक ताच्या घरच्यांनी तुवें डिस्टिंक्शन काडल्यार तुका बायक काडून घेवन दिता. इतलें म्हणलें तक्षण तो भुरगो आसले सकड सॅक्रिफायस करून ताच्या शिक्षणाक चड गुमान दिता. जावं पुरो क्रिकेट मॅच विक्षण करचें विविध मनोरंजन दिवचे प्रोग्रामां ही सकड तो सॅक्रिफायस करता. कित्याक ताका परिक्षांत डिस्टिंक्शन आपणावचें एकच ताची आशा जावन आसा. अशें ताचे एकच हट्ट जिद्द वा ताचे मिनत शिक्षणांत तो घालता आनी डिस्टिंक्शन घेवन तो जीक आपणायता आनी ताचो शेवट पर्यंत ताचें जिवीत मुंदासून व्हरता. हेंच तत्व आमच्या आत्मीक जिवितांत प्रेरणाचें जाल्लें जावन आसा. क्रिस्ताची पाटलाव जाल्ली आमी सोमेस आमच्या जिणेंत प्रधान व्यक्ती वा केंद्र बिंदू कोण म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. आयच्या दिसाची दोनी वाचपां एकलो क्रिस्तांव जावन हांवें म्हजें जिवीत कशें जियेचें कसल्या सकड संगतेक म्हजो विश्वास दृढ आनी घट्ट जावन प्रधान वा प्रमुख स्थान दिवंक जाय म्हणलें आयचे पयले वाचप आमकां संक्षिप्तदारान वर्णयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी समजून घेवंक जाय जेरेमिया प्रवाद्याक जिवशी मारूंक ताचे दुस्मान ताका वेडो घालतात. ह्या वेळार तो देवाचेर विश्वास दवरून घडोवंक आसा तें सकड देवाक सांगता. अशें देवाक सांगचे मुखांत ताणें आपले कश्ट कळवळ आटविटे उसारले नाशिवाय त्या दुस्मानाक वैरंक कितेंच वायट करूंक नातलें. जेरेमिया प्रवाद्याचे आपोवणे आम्हा सोमेस्तांक कळीत आसा. केन्ना सर्वेस्पराचें उतर जेरेमिया प्रवाद्याक पावलें तो विचमीत जालो. ताकाच तो नेना आसलो आपूण कितें करचें म्हणून. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवचें वा पाळो दिनासतना रावचें असले संगती ताच्या मोतेंत उदेवन येताले. असली बोगणां खंडीत जावन ताच्या मोदेंत आयिल्ली. आखरेक ताची उतरां जावंक पावली हांव एक भुरगो. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत अध्याय 1 वळ 6. ह्या जेरेमियाच्या जापेक सर्वेस्परा देवाचे कडक विश्लेषण जावन आसले. तूं तुज्या आवयच्या कुशव्यांत रसचे आदी हांव तुका जाणा आसलो. तुजी वळख म्हाका आसली. तूं जल्मोवच्या फुडें हांवें तुका पवित्र केल्लो आनी राष्ट्रा उजीर एक प्रवादी जावन हांवें तुका नेमलो. आतां हांवें तुका नेमा केल्लो जावन आसा. तूं कितें करताय तें तुजे मुखार हांवें करचें जावन आसा. जें कितें तूं उलयताय तें तुवें न्ही तुज्या वंटांनी उतरां तुज्या तोंडांतावन भायर सरचीं म्हजी जावन आसात. तुका सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. कित्याक तूं सकड बरेंच करतलोय आनी हाचे वरवीं तुजे सोवे हांव सदांच आसतलो. ही जावन आसली देवाची उतरां जेरेमिया प्रवाद्याक लाभलेलीं. असल्या संदर्भाक लागून आयचे पयले वाचप आमकां सांगूंक आशेता केन्ना जेरेमिया प्रवाद्या वयर माडणी केळकुळां हिंसा केली तेन्ना सर्वेस्पर देव ताचे सोबे आसलो आनी ताका सांगात दिता आनी ताचो भावार्थ देव घट करता. आयच्या शुभ वार्ताक आमची दिश्ट घाली तर आमी 2 संगत्यो थंय पळयता. पयल्यान जेजू आपल्या मरणा जिवंतपणा विशयांत तिसरे फावटी उलोवचें. दुसऱ्यान एका आवयची विनंती
ती विनंती जावन आसली तिच्या दोगा पुतांक जेजूच्या सर्गा राजांत एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक बसोवचे भाग तिका मेळचे म्हणून तिची आशा जावन आसली. सोम्या जेजूच्या मरणा फुडें शिसांक अधिकार स्वीकार करच्या विशीं जाय तितली आशा उर्बा कुतुहाल तशेंच तांकां सारके विशय घेवंक सारकी न्हीद सयत तांकां पडनातली. ह्या विशया मदें अधिकाराक लागून जाय तितलो राग मोसोर क्रोध दिसून येतालो. जेजूच्या उपरांत कोणे प्रमुख स्थान घेवचें? जेजून बांदून हाडलेली धर्मसभा कोणे मुंदारसून व्हरचें? जेजूच्या राज्यांत कोणाक चड अधिकार मेळत असल्यो साबार ताळण्यो शिसांक येवन आसल्यो. ह्या संदर्भाक लागून जेबदेवाचे पूत आवयक विनंती करतात आनी ती जेजू सरशीन येवन आपल्या पुतांक जाकोब आनी जुआंक तुज्या राजांत एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक बसोवंक विनंती करतात. उपरांत पेद्रूचे सवाल जावन आसले, सोम्या आमी सक्कटसून तुजो पाटलाव केला, आमकां तुज्या तर्फेन कितेंच नांगी. असले एक सवाल जावन आसले पेद्रूचे. मुगाच्यान असली साबार सवालां जेजू कडेन विचारतना खंडीत जावन आमकां एक सवाल उदेंक पुरो. कित्याक जुआंव आनी जाकोब अधिकाराच्या आशेक लागून जेजू सरशी येवंक नातले? कित्याक तांणी आपल्या आवयक जेजू सरशी धाडले? कित्याक तांणी तांच्या कामाक तांच्या आवयक तांणी उपयोग केलाय? रुजवात दिवन सांगचे जाल्यार पयल्यान जेजू ताबोर पर्वतार रुपांतर जाताना जेजू सरशी पेद्रू जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशी आचरले. दुसऱ्यान जाहिराच्या दुयेक गुण करच्या संदर्भार परत्यान जेजू सोबे आसले ते शिस्त जावन आसात जाकोब आनी जुआंव. तशेंच पेद्रूय तांचे सोबे आसल्यान जेजून त्या जाहिराच्या दुयेक गुण करतना ह्या शिसांनी पळयलें जावन आसा. आनी तिसऱ्यान जेजून जुआंवक हेरां शिसां प्रास चड मोग करचे सगळ्यांक कळीत आसलो विशय. ह्या संदर्भाक लागून जाकोब आनी जुआंव आशेन न्हय आसता मोसरान तांच्या आवयक जेजू सरशी धाडन तांची खुशी तांकां फावो जावंक ते अपेक्षितात. ह्या सर्ग राजाच्या अधिकारा फाटल्यान आमकां 5 अंश पळोवप. स्व इच्छा सोदून करचे म्हणजे म्हजी खुशी मात्र जारी जाल्यार पुरो, दुसऱ्यांची खुशी म्हाका पडोवन वचोंक ना. जाकोब आनी जुआंवक जाय आसले इतलेंच तांची स्व इच्छा. सर्ग राजांत म्हाका आनी म्हज्या भावाक जागो मेळचे, दुसऱ्यांक मेळटा की ना गे म्हणलें तांकां पडोवन वचोंक नातलें. असली एक उर्बा तांचेर आसले सेवा करचे न्ही, बगार अधिकाराच्या आशेन तांकां हो जागो जाय आसलो. दुसऱ्यान स्वार्थाचो मनोभाव. तांच्या स्वार्थाक लागून ते तांच्या आवयक मुखार धाडटात. तांचो स्वार्थ आमकां कळीत जाता. ते तांच्या आवयक मुखार धाडिनासतना अंकांचो वशेत आसले, पूण स्वार्थाक लागून आमी मुखार गेल्यार जेजू कितें चिंता कोणना म्हणल्यार स्वार्थाक लागून ते तांच्या आवयक मुखार धाडटात. आनी तिसऱ्यान दुरुपयोग. जेजूच्या मिसाव कामांत चडीत मेतेर जाल्ले शीस जाकोब आनी जुआंव. जावंक पुरो जेजू रुपांतर जाताना, जाहिराची पिडेतावन गूण जाताना, तशेंच गेत्सेमानी मोळ्यांत जेजू कश्टताना हे सर्व पळयले जावन आसात जाकोब आनी जुआंव. ह्या तांच्या मिसाव कामांत जेजू संगी आसतनांत आमकां कळीत आसले जेजू लागीं गेल्यार खंडीत जावन सर्ग राजांत आमकां वांटो मेळटा. ह्या एका अधिकाराच्या स्वार्थाक लागून तांच्या मर्जेन
अधिकार दुरुपयोग करूंक पळयतात. आनी चवथ्यान सांगचे तर गर्व. तांकां एक गर्व आसलो ह्या सरकारांत आमकांच अधिकार मेळचे, दुसऱ्यांक कोणाक मेळो नसो, तसलो एक गर्व तांच्या दोगांय मदें दिसून येतालो. त्या खातीर आमी पळयता मोगाच्यानो जेजू साबार भोवटी जुवांक किंचे मिसांव काम आसल्यार आपण व्हरता आनी जेजू ताचो सडीत मोग करतालो. आनी जेजून सडीत मोग केल्ल्या वरवे जुवांव एक चान्स काण घेता म्हूण सांगल्यार चूक जावचें ना. आनी पंचव्यान सांगचे तर मितमेर नातलेली आशा जावं पावता निराशा. जेजूचें मरण आनी जिवंतपण ते सारकें समजूंक नातले. जाकोब आनी जुवांक जेजूच्या मरण आनी जिवंतपणा विशयांत कितेंच समजून नातले. हांव पिवंक शकता ती काल्स तुमी पिवंक शकतात वे ते म्हणाले वय आमी शकता. पूण जेजूच्या उतराचो नीज अर्थ तांकां समजूंक नातलो. असो नीज अर्थ तांणी समजलो जेजूच्या मरणा जिवंतपणा स्वर्गारोहण उपरांत. असो नीज अर्थ तांकां समजता आनी तांची आशा आसली ती निराश हारता. मोगाच्यानो आमी करजमाच्या दिसांनी आसाव. खंडीत जावन जेजूचे कश्ट मरण आनी जिवंतपण आमकां नियाळूंक हो काळ आपोवन आसा. ह्या काळार आमी आसतना ह्या दिसांनी आमी कितें करचें? पयल्यान आमी आमची खुशी करची न्ही, बागार हेरांची खुशी करूंक जाय. साबार फावटी आमकां दिसून येवचें कितें म्हळ्यार आमची खुशी जारी जाल्यार पुरो, हेरांची आमकां पडून वचूंक ना. तर मोगाच्यानो ह्या करजमाच्या दिसांनी आमी एक मेटकाण घेवया, हेरांची इच्छा सोदून काडया आनी हेरांच्या गरजांनी आमी पावया. दुसऱ्यान स्वार्थाचो मनोभाव आमचे थंय नाका. मोगाच्यानो स्वार्थ आमकां बऱ्या वाटेक वचोंक सोडिना. स्वार्थ आमकांच सिकेल घालता. त्या खातीर स्वार्थाचो मनोभाव सोडया. बऱ्यान मोगान एकवटान हेरां संगी मेळून आमचें जिवीत बऱ्या रितीन जिवंक प्रयत्न करया. तशेंच मोगाच्यानो जेजू तावन आमी साबार संगत्यो शिकता. आमच्या घरांनी आमी बायबल वाचून नियाळ करता. त्यो संगत्यो आमी आमच्या दिसपरत्या जिविताक आपणावया. अशें ह्या दिसांनी करजमाचो काळ कुरपेचो काळ खंडीत जावन आमी आमचो आनी देवाचो संबंद घट करूंक आमचे तावन साथ जातले. आनी चवथ्यान आमचो गर्व सगळ्यांक गर्व आसा. म्हाका तुमकां खंडीत जावन सगळ्यांक गर्व आसा. ह्या गर्वांतावन भायर येवंक आमकांच आमी प्रयत्न करया. आनी पंचव्यान सांगचें जाल्यार आमकां साबार आशा आसात. पळयलें जें कितें आमी पळयता ह्या संवसारार तें आमकां आपणावंक जाय. थोड्या फावटी आपणावंक जायना जाल्यारय तें आमकां आपणावंक जाय. दुसऱ्यांक सकयल घालून मोस करन तें आमी आपणावंक पळयता. मोगाच्यानो आज आमी एक निश्चय करया, असली एक आशा नाका. कित्याक असली आशा आमकां निराश हारता म्हणून आज शुभ वार्त आमकां दाखोवन दिता. तर आशा कितें सकल जाय तें मात आपणावया. ताच्या चड आशा आसल्यार आमचें जिवीत बरें जायना. तर मोगाच्यानो ह्या करजमाच्या दिसांनी आमी आमकांच सर्वस्वरा देवाक समर्पण दिया. ह्या करजमाचो काळ बऱ्या रितीन घोळसून बऱ्या रितीन पंथा फावोंक तसो सर्वस्पर देव आम्हा समेस्तांक आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागया. मोगाळा जेजू ह्या लौकीक सूख संतोशाक पयशे अधिकाराक आशे नासतना तुज्या शाश्वत मोगाक आशेन म्हजें जिवीत हर एकल्याक उपकाराचे जायच्याक पेल्याक सवे करचे बाग म्हाका आनी आम्हा समेस्तांक ह्या करजमाच्या दिसांनी तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमेन.